नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। एलईडी फिशिंग आड नुस्तेकार पेटले, पणजे लाठीचार्ज, मांडवीतल्यो बोटी आनी नुस्तेकारय ताब्यान, कुडवणाय तेच, कसिनो मात परत सुरू, सरकार तेमाक। गोवा बोर्डाचो 12वेचो रिझल्ट 90%, चलयो 92.43%, चले 87.68% पास। कॉमर्साचो रिझल्ट 91%, सायन्सीन 90%, आर्ट्सान 89% पास। बलात्काराचे केशीन आरोपी बाबुशाक आनीक 4 दीस पुलीस कादय, आवयकूय पुलीस रिमांड। मध्यस्थ रोजी आनी बाबुशाचो SMS संवाद पुलिसांकडेन। दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या त्या 64,000 लावार्थींक म्हयन्याभरान पैसे, सगळ्यांक दितले 15 डिजिट अकाउंट नंबर, खात्याची बसका। मल्ल्याचो कानोळेचो किंगफिशर विला ताब्यान घेवंक बँको मेकळ्यो, केअरटेकराक फुडें काडपाचो मल्ल्याचो प्लान फेल, उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान दिलो निकाल। आनी शिरगांवचे लयराईचे जात्रेक शेकड्यांनी धोंड आनी होमखणांतले धोंडांक पळोवंक हजारांनी भाविकांची गर्दी। बुधवारा राती सावन उत्सव सुरू, आता कौल। खबरो विस्तारान। एलईडी फिशिंग आड नुस्तेकारांचे आंदोलन चडार पडला। आंदोलक आनी पुलिसांचे बिरेस्तारा सांजे पणजे पेटले। पुलिसांनी लाठीचार्ज केलो, नुस्तेकारांक पुलिसांनी ताब्यान घेतले। बोटी आडव्यो घालून मांडवी ब्लॉक करपाचो तांचो प्लान आशिल्लो। पुलिसांनी सांजे बोटी भायर काडल्यो, कुडबणाय तेच। जेटी जॅमान कसिनोची गोची जाले उपरांत सरकारान नुस्तेकार आड ताणून धरले। बुधवारा सकाळ सावन नुस्तेकारांचे आंदोलनान नेट धरला। मांडवी ब्लॉक केले उपरांत मांडवी कसिनोवाल्यांची गोची जाली आनी सरकारान प्रकरण दामून धरले। मध्यान राती मेरेन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आनी मंत्री मांद्रेकाराच्यो वाटाघाटी फेल गेले उपरांत प्रकरण तापलें। बिरेस्तारा पणजे आंदोलक नुस्तेकार आनी पुलिसांचे बरेंच पेटलें। बिरेस्तारा सांजे म्हटल्यार बोटी आडव्यो घालून मांडवी न्हंय ब्लॉक करपाचो नुस्तेकारांचो प्लॅन आशिल्लो। परिस्थिती हाता भायर वताशी दिशिल्ल्यान पुलिसांनी लाठीचार्ज केलो।
नुस्तेकारांचेर लाठीचार्जाची ऑर्डर खंय डेप्युटी कलेक्टर गौरी शंकवाळकरान दिल्ली. नुस्तेकारांनी 2 पुलीस कॉन्स्टेबलांचेर हात घातल्या उपरांत ह्या लाठीचार्जाची ऑर्डर दिल्या. पुलिसांनी 20 वयर नुस्तेकारांक सध्या ताब्यात घेतला. जखमी जाल्ले पुलीस कॉन्स्टेबल सध्या जीएमसीन ॲडमीट आसा. बेरेस्तारा दनपारा नुस्तेकारांनी सरकाराक 4 वरांचो प्रास दिल्लो. ना जाल्यार ट्रॉलर दर्यान आसा थंयच साणून वतले म्हूण तांणी शिटकावणी दिली. ह्याच पार्श्वभुमीचेर पणजे फिशरीज खात्या कडेन सुमार 200 पुलिसांचो फौज फांटो दवरिल्लो. ओल्ड गोवा, आक्षी, म्हापशें, कालंगूट, सालिगांव, पेडणेसावन पुलीस फोर्स मागयल्ले. IRB दादल्यांचो 2 आनी बायलांचो 1 प्लाटून पणजे फिशरीज खात्या मुखार घालो. कुटबण जेटी नुस्तेकारांनी बंद उडयली. LED फिशिंगा आड कारवाय जायसर कुटबण जेटीवयल्यो बोटी कश्योच हालोवच्यो ना म्हूण शिटकावणी दिली. परिस्थिती हाताभायर वता अशें कळटाच साश्टीचो मामलेदार थंय पावलो. सुमार 50 वयर पुलीस कुटबणा जेटीचेर आशिल्ले. सांजे म्हटल्यार कुटबणाय परिस्थिती निवाळी. After several rounds of discussions with both the rival groups, we have assured them that the authorities are going to take action to dismantle the LED lights, which is their first cause of concern. And in order to do that, the boats which are now not on the jetty, they should be allowed inside the jetty. So the boat owners, they have decided to remove the blockade of the river Sal and allow the boats which are there on the sea to enter inside. And that the authorities should ensure, which we have, that no boats will leave the jetty again for fishing with LED lights. So all in all, we are happy that the decision has been arrived at and situation has been resolved peacefully. म्हणून आमी कितें करया, जे आमगेले एंकर आसाय ते एंकर आमी गेले जे पाते आहाय ते आमी घेवन घरी या. आमी ते परत केन्ना उलो मारतना आमी येवया, आमगे सपोर्ट आमकां आसतलो. पूण गव्हर्मेंटाक काम करून दिवच करूं दिया. तेमकां जे डायरेक्टिव्स येयलाय हाय लेवलाचे तेमकां ते फुलफील करूं दिया. ते आमी डिस्टर्ब करचे न्हू. तेमगे LED लायट येयले म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा ते तेमगे काम करतले. तेका लागून हांव सांगूंक सोदतां की आमी आयचे आमगे जे काणकोणचे पाते येयलाय सवकावाचे वसाय कोणाने वायट कितें करना काय आनी स्लो वसाय. आनी तुमगेले पाते घेवन वसाय आमी जेन्ना उलो मारता तेन्ना जेन्ना गरज पडटा तेन्ना उलो मारतले. हांव सगळ्यांक करपाचें वचपाचें. गोंय सरकारान LED नुस्तेमारीचेर बंदी घाल्या. नुस्तेमारी खातें म्हणटा कारवाय जातली. Today again they came and agitated, but still the situation was out of hand. I exactly don't know what happened at the jetty. So when I knew that there was a lathi charge, immediately we rushed, myself and Honorable Minister Avina, we immediately rushed to the police station to get to know what exactly happened. Now I was sitting with PI, so he informed me what happened. Now we have spoken to the PI. Before coming to the police station, I spoke to Honorable CM also. He said, see what best you can do. This lathi charge is done by them, not by us. For magistral inquiry, are you demanding for a magistral inquiry on this issue? That we'll see what best way we can help them. Sir, have you asked the police who ordered the lathi charge? But that we are not asked. Now we are waiting for the CM. How the lathi charge occurred, I'm told, but definitely not with every detail, that there was some elements present there who tried to attack the police also. I'm not sure how far that is true. I'm not saying that is the truth. Neither am I saying that's not the truth, because I was not present there. But maybe that is what provoked.
I'm not sure about it because I was not present there. But right now we are concerned about setting all of them free so that they can go home. Magistral inquiry, do you want a magistral inquiry in this? Yes, we will discuss. We are going to talk to the Chief Minister also, and then accordingly we'll take a decision. Fortunately, now we have been able to start the operation. I thank the Goa Police and Government of Goa as well as the agitators for this. And since their cause is very genuine, I request the government also to take it more sympathetically and resolve their issues. Thank you. आता एलईडी फिशिंग बोटवाले मदीं पडल्या. बंदी हाडटा जाल्यार खंय भारतभर हाडात, फक्त गोंया पुरती नाका. कर्नाटक, महाराष्ट्रान बंदी ना. आमची एक मागणी आसा की जरी तर सरकाराक जर इवन विथ इन्वेस्टेड इंट्रस्ट जर बंद करपाक जाय जाल्यार तांच्यांनी ऑल ओव्हर इंडिया हाजेर बॅन हाडचे आनी आमच्या गोंयच्या आमच्या स्वताच्या फिशरमॅनाक हाजे पासून डिप्रायव करचे न्ही. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.